Use code GNH and take a trip to Thailand at a special discount. Political reservation for scheduled tribes of Goa या बॅनर एकठांय जाल्ले आसात आनीक जे कोर असेंब्ली डिस्कशन जाला त्या विशयावर आमी हांगा डेलिब्रेशन केलां आनी डेलिब्रेशन करतना आमी अशें ठरयलां की सरकारान जर 2024 पयलीं पार्लमेंटरी इलेक्शना पयलीं आमकां रिजर्वेशन समज दिवपाचो प्रयत्न केलो ना और कायदेशीर तजवी समज केलो ना जाल्यार आमी एकमतान सगळ्यांनी जी पार्लमेंटरी इलेक्शन दिवपा आसा 2024 ती आमी ठामपणान बॉयकॉट करपाचें ठरयलां आनी जो सरकार आदिवासी लोकांचेर अगेन्स्ट काम करता त्या लोकांक त्या सरकाराक खंय तरी दर्शकपाचो आमी हांगा एक निर्णय घेतला तर सरकाराक आमची विनंती आसा आमची ज्यो मागण्यो आसात की आमकां 2024 पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें और तें दिवपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें ताबडतोब करचें अशी आमची सरकारा कडेन विनंती आसा आनी आमकां असली कठोर निर्णय घेवपाक सरकारान भाग पडची अशी आमची सरकारा कडेन खालती विनंती आसा. एक आज खूप महत्त्वाच्या विषयाचेर एक चर्चा जाली आज आणि निर्णय जालो. आज जशें आमच्या एसटीच्या डिमांडा खातीर हांगासर कॉन्फरन्स हॉल आसलो असेंब्लीचो थंयसर जशें सरपंच हेडपी आनी आमचे पंच आनी संस्थांचे जे प्रतिनिधी आसतात ते जशें थंय जमिल्ले तशें आयजूय हांगासर मडगांवान जमले आनी मडगांवान जमल्या नंतर जे कितें फ्लोराचेर विधानसभेच्या जे डिस्कशन जालें आमच्या हाचेर डिमांडाचेर तें आज सगळ्यांक कळून आयलें. त्या जी कितें आमकां आश्वासनां दिल्ली तेजोय नियाळ केलो गेलो आनी हातूंतच्यान एक सिद्ध जालें जेन्ना आमी एखादें गव्हर्मेंटाच्या हितून एखादें एप्लिकेशन जर दिलें जर जाय जाल्यार तें कितें जाता प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटाक बायंडींग आसता तो की 8 दिसां भितर 10 दिसां भितर तें एप्लिकेशन आसा तें डिस्पोज जावचें अशें म्हणून. परंतु आज अशें जाल्लें आसा की आमी फेब्रुवारीन जे हे दिल्लें आमचो डिमांड तो पार्लमेंट कमिटीन म्हणजे हें केल्लो मान्य केल्लो की आमगेर अन्याय जाला म्हणून आनी ज्या तरेन तेणी आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो जो डायरेक्टर आसा तांकां निर्देश दिल्लो की जाता तितके बेगीन तुमी जो यांचो आमचो एसटीचो गोंयचो डिमांड जो आसा तेजो प्रपोजल आमकां धाडचो म्हणून. आनी ते तरेन जो संचालक जो आसा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो तांच्यांनी ती फायल जी आसा गव्हर्मेंटाक म्हणजे सीएमाक प्रोड्यूस केल्ली तेचेर आयज पासून म्हणजे एसेंब्लीन ते डिस्कशन जावन सुद्दां एश्युरन्स दिवंक सुद्दां अजून पर्यंत तेचेर अजून नियाळ जाल्लो ना. आनी हेतूंच्यान अशें दिसता की सरकार कासवाचे गतीन वता. कासवाचे गतीन वता गंभीर आसा अशें आमकां दिसना. कारण जे एसेंब्लीन जे कितें प्रश्न उपस्थित केले डिस्कशनाच्या दरम्यान तेतून आमकां कळून आयिल्लें आसा जो दोश म्हणजे मयाच्या कॉन्स्टिट्युशनाचो जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तेच्या बाबतीन इलेक्शन कमिशनान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आसा गोंयचो ताणी जी कितें चूक केल्ली आसा ती तेणी केल्ली आसा. तेका कन्सर्न जो मिनिस्टर जो आसा तेणी तेका जाप विचारपाची आसा. कारण अशें आसा की तेणी कॅल्क्युलेशन करतना मयेच्या बाबतीन व्हड चूक केल्ली आसा. ज्या जाग्यार फक्त म्हणजे कितें म्हणटा कितें 5 ते 6% लोक जे आसा थंयसर तेंच्यांनी 43% दाखयल्ले आसा. हे 14 पर्यंत सरकाराच्या नदरेन येवंक ना काय आनी आज निमता करून हें अशें जातलें तें तशें जातलें हो सेन्सस घेवपाचो काय तोच सेन्सस घेवपाचो ह्या द्विधा मनस्थितीन आमी आसा अशें जेन्ना हे स्टेटमेंट करता गव्हर्मेंट हे आमी कितपर्यंत मान्य करून घेवपाचें. तेन्ना
आज ह्या निमित्तान खूपसो गंभीर प्रश्न जो आसा हांगासर जे उपस्थित सगळे आसले आमचे प्रतिनिधी आनी संस्थाचे प्रतिनिधी त्यांच्या मनान खूप संशय उत्पन्न जाल्लो आसा आनी ताका लागून एक म्हणजे एक निमणे सामके टोकाचें पावल म्हणून आमकां तुमी जो आमी पयलींच आमचो निर्णय जो कळयल्लो आसा जर आमची मागणी मान्य न जर जाली जाल्यार आमी येता तेजे 24चे जे लोकसभेचे जे इलेक्शन आसा ते बॉयकॉट करतले म्हणून तेचेर आमकां म्हणजे गंभीरपणान विचार करचो पडटलो. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज हब.